मंगळा भावा भयणीनो, मागणें प्रार्थोन जावन आसा एक साधन जे आमकां पयस करता देवा पासून, मनशा पासून. पातकां दुखी कोंती ते पयस करता तें जिवीत मागण्या वरवीं आमकां देवा लागीं बोगलेर हाडटा. देवाक थंय रूप आमकां देवा लागीं उलोवंक आमी शकता. एके दुर्बिणीतून टॅलेस्कोप आमी वापरता अंतराळार कितें स्वर्गींची वस्तू रचना पळोवंक, पयस आसली रचना पळोवंक. ती दुर्बीण आमकां देवाक पळोवंक शकना. बगर मागण्या वरवीं मागण्याच्या दुर्बिण्यातून आमी देवाक भेटूंक शकता, मेळोंक शकता. सो मागणें एक शक्तिशाली साधन देवान आमकां दिलां. आनी त्या मागण्या जिविता वरवीं जेजू शुभ वर्तमानाक एका आत्म्याक सांपडलेल्या मनशाक बरो करता. देंवचार वायट त्या मनशा मदें आसले, एक न्हय जायते. ते म्हणटा, जेजूक सांगता, तूं देवाचो पूत, अभिशेक केल्लो पूत. आमकां तूं धांवडावन दिवंक येता आमकां खबर आसा. आमकां एक न्हय जायते जाणां देंवचार वायटाची सेवा करतात आनी आमच्या मदें आमच्या जिवितांत आमकां वायटाक सांपडून दितात. आनी जेजू अधिकारान त्या मनशाक बरो करता. अशें जेजू सोंपेपणें मनशांक त्यांच्या खुशी भायर आदाराक पावना. विचारता, तुका कितें जाय, तुका हांवें बरें केलें जाय. त्याच्या उपरांत जेजू आदाराक गरज सांपडल्या मनशांक पावता. तांणी मागणें केल्या उपरांत देव जेजू तांकां पावता. सो जेन्ना आमी खालतीकायेन मागणें करता विस्वासान देवा लागीं, देव आमचो आवय आनी बापूय आमचें मागणें आयकता. हे अन्ना देवा लागीं मागणें करता तिका पूत दिवंक. देव टेंपलान वचून रडटाली आनी ते एली पाद्रीक थंय तो गुरू आसलो, ताका दिसलो ती सोरोप येवन थंय रडटा आनी मागणें देवाक बोब मारता. आनी ती ताका सांगता, सायबा तशें न्हय, हांव सोरोप येवन हांव होलकी वस्तोरी न्हय. म्हाका जायतें दूख घडलां, भोगता. म्हज्याच घरांत म्हजो घोव आनी म्हजी ती घोवाची दुसरी बायल म्हाजें जिवीत सोतायतात, म्हाका सोतायतात, म्हाका त्रास करतात, भुरगें ना म्हूण. सो जायते फावटी अशेंच आमच्याच घरांनी काजारे जिवितान घोव आनी बायल एकामेका लागीं उलयनात. त्यांच्या मदें जी भावना आसात ती एकामेकाक सांगनात आनी मागीर झगडीं आनी एकामेका पासून पयस व्हरतात. तर आमच्या सदांच्या जिवितान मागण्यांचें जिवीत जावं दी, जावं तुज्या घोवाताय वो भुरग्याताय तुजी भावना, तुका कितें घडटा तें मोगान सांगूंक जाय. राग देखून येयलो जाल्यार सांग, म्हाका राग आयला. पूण रागान आनी तुम उलयनासतना रावप वो दुसऱ्याक गाडी दिवप तें वायट. आनी मागीर देंवचाराकूय ती संदी मेळटा आमच्या
जिवितांत फूट घालूंक. आनी दुसरे जायते देंवचार आसा आमच्या जिवितांत आमकां त्रास कोत्तात, जावं वायट वखदां ड्रग्स घेवन, सोरो पिवन, बेबदीकाय, परजोळपणां, हे सगळे देंवचार वायट आमच्या जिविताक धांपून आमकां मनशा भाशेन जिवीत जियोंक दिनात. तर हें सगळें पयस करूंक मागण्यांचें जिवीत गरजेचें. आनी मोगान खालतिकायेन आमी देवा लागीं मागता आमकां आदाराक पावूंक. देव आमचें आयकोता.